बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीवंत भयणी भावांनो, बागियोन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आमी तयार जाता आनी आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोच भर गोंयच्या सायबाच्या रेलिकाची दोबाजीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या कालांत आमी भितर सरतना आमच्या महादोर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी समारंभता. आयच्या सेवा धर्माक विशय विंचून काडला तो जावन आसा सोमियाच्या दुसऱ्या येण्याच्या जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशां स्वयं घेवन आमचे मोदें आयलो तें पयलें येणें. संतोसान समारंभूंक आमी तयार जातना ताच्या मोहिमे बरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशीं मेलूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोमयाक मेलूंक आमी तयार जावंक बागियोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभान देवा लागीं मागुया. आज आमी आतांच आयकलां तशें आदवेंताचो पयलो आयतार, सेवाधर्मीक वर्साचो नव्या वर्साचो पयलो दीस. आनी आयच्या दिसाक तान आमी जेजूक आमचे मदें आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत जागो करूंक आनी जुल्म दिवंक आमी तयारी करता. आनी पवित्र सभा आमचे मुखार हो बोरवासो दवरता. बोरवाशान आमी जेजूक पळयोवन जेजू वाटेन वेता. देवान आमकां बोरवासो दिला आनी जायते पाट बोरवाशान जायत्यो वस्तू आमी केल्यात आनी मेळयल्यात. हे बोरवाशाचें देणें आमच्या काळजांनी देवान घातलां तें ओळखून देवाक आमी दिन वासुया आनी वाखाणुया. आनी जायते पावट बोरवाशाचें देणें आमकां दिलां आसतनाय देव आमचे बरी आसा हें आमी जाणा जावनूय आमी निराशीपणान जियेल्या. दुसऱ्यांक आमी खाला उडोवचे ताळणीन पडल्या. असल्यो आमच्यो चुकी आमच्या मनांत दवरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरांतून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्व पदवेदार देवा तुवें बासायलोल्या सोडवंडाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. यानी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव
तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची यथा आणि रासवडचो लोयथा सासनांच्या सासना. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरविस्पूर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समोय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलों. तो आपल्या देसान प्रमाणीक आनी सुपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसालेम भिरांती विणें जियेतलें आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गाळून जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळीं गावया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका, सर्वेस्पोर आमचो देव. हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. बागयोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोली पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग कोत्ता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुबामपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोती कोत्ता आनी प्रार्थून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जियोंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यान. तशीं तुमी जियेतात खरीं, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. उद्गाराक सोगली बी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Survespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, सुर्याचेर, चोंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. समंदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुडां घाबरोवन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून, कित्याक अंतरोळाच्यो सोक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान खुपां वेल्यान आयल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, ना तर कित्याक तुमी तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमचीच तोतराय धरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन देबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावं येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वेळ मागणें करून जागृत रावात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, आज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयच्या दिसाचो विशय असो आयकला. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत साक्षीदार आमी जावचे. बाबा भयणीनो, चडशीं जाणां आमी हांगासर आसाव तीं बागयोन फ्रांसीस सावियराचें दर्शन घेवन हांगासर आयल्या, वो ह्या उपरांत मागीर आमी ताचें दर्शन घेवंक वेतले. ताका आमचो मान मोग दाखोवंक ताच्या पांयाशी आमी वेतले. ओ आमी गेले थंयसर. आडकोडी नासल्योत काय? आडकोडी आसल्योत. लोकांन घोडये सांगलां खेट जाता थंयसर. जायतीं वरां लायनीन रावचें पडटा. पार्किंग स्वात सारकी मेळना. जायतें चलोवंक पडटा. हाका लागून तुमी भियेल्यात? ना. आसुनी आमी वयचे ना अशें म्हळां आमी ना. उमेदीन आमी हे सुवातेर एकठांय जाल्या आनी ह्या बागयोन फ्रांसीस शावियराचें दर्शन घेवंक आमी जायते सॅक्रिफीस केल्यात. जायते जाण, मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव कम फ्रॉम डिस्टंट लँड्स. पयस पयसतान तुमी आयल्यात. सोंप्यानूय आसलें तें. लीव काडूंक पडली आनी जायते दुसरे बंदोबस्त
You had to prepare yourselves. Lots of difficulties there were. पूण पाटी सोडली नात. कित्याक आमच्या मनांत एक आशा आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावियराच्या पांयाशी आमी वेतले. तो आमचो गोंयचो साहेब, तो आमच्या आदाराक पावता. ताचो आशिर्वाद, ताचें बेसांव आमी घेवया. हें आमच्या मनान आहा. आनी तें मनान दवरून जेन्ना तें आमच्या मनान आहा तेन्ना आमी कसलेय त्रास पार करूंक फुडें सरता. अशेंच जाता आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमच्या मनांत एक गोल, एक विजन आसा जाल्यार तें विजन मेळोवन घेवचे खातीर, तो गोल आमी जिखून घेवचे खातीर ती ड्रीम, ती आमचें सपन जें आसा तें सपन आमी पुरें करचे खातीर आमी कितेंय मागीर करूंक तयार आसता. आमकां अवघडाय लागना. वी डोंट फायंड थिंग्स डिफिकल्ट बिकॉज वी हॅव अ गोल. आमकां विजन एक आहा आनी तें आमकां एक नेट दिता आमच्या जिवितांत. अशेंच बाबा भयणीनो, आमच्या भाग्योन फ्रांसीस शावियरा सगळें घडलें. ताकाय एक विजन आसलें, ताका एक नेट आसलो आपल्या जिवितांत. पयलो संवसारी नेट आसलो ताका. संवसारी मान जोडूंक सोदी तो. आनी ह्या पासत व्हडले युनिवर्सिटीन वचोन व्हडलें व्हडलें शिकप करून तो संवसारी मान जोडूंक सोदी. सोंपेनूय आसलें तें. तरी आसतना ताचे मुखार, दोळ्या मुखार एक गोल आसलो. तो मनान धरून तो कितेंय करूंक तयार आसलो त्या वेळार. पूण थंयसर ते युनिवर्सिटीन बागेवन इनास लोयोला आनी ताच्या कानांत ही उतरां फुंकलीं. सगलो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो वतमो तुवें इबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव, कितें फायदो तुका? पयलें ताका तें पटलें ना. पूण सवकास सवकास देवान ताच्या काळजांत खुरपा घालून ताचें मन बदल्लें. हो गोल, जो संवसारी गोल ताच्या मनान आसलो, तो गोल सर्गीच्या वस्तूंचेर ताणें बदल्लो. ताका दिसलें खरें हांव सगलें जोडलें आनी व्हडलो प्रोफेसर जालो, व्हडलें मान जोडलो, कितें सगलें केलें जाल्यार कितल्या दिसांचें. आनी ह्या पासत सर्गीच्या राजाचेर हांव म्हजी नदर दवरतलो आनी ते सर्गीच्या राजाचेर नदर धरून हांव अदीक बरो मनीस जातलो, देवाक मानता तसलो मनीस जातलो आनी हे भाशेन सर्गीच्या राजाची गिरेस्तकाय हांव जिखून घेतलो. हें ताच्या मनान जालें. आनी त्या पासत मागीर कितें करूंक जाय तितलेंय ताणें केलें. सोंपेनूय आसलें तें. आपलें घरदार सोडूंक, आपल्यो संवसारी खोसपायो ताका ओड आसली, पूण तें सगलें सोडलें ताणें आनी तो मिस्योनार जावंक पावलो. सुरवातेक घडये तो आपणाचें चिंतालो, म्हणजे आपूण व्हड जावपाक. संवसारी नदरेन न्हू जाल्यार दुसरें सर्गींचे नदरेन पासून सर्गींचें राज आपणाक मेवपाक घडये तो चिंतालो. इट वॉज समथींग दॅट वॉज फ्रॉम हीज ओन बेनिफीट. आपणाकूच बरें जातलें अशें घडये चिंतालो जायत. पूण जेजूची खबर जितली ताका कळटाली, जितलो तो गिरेस्त जातालो जेजूचे ओळखीन, ताका कळ्ळें की आपणाकूच फायदो न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराक फायदो जावं दी, दुसऱ्यांकूय ती बरी खबर पावूं दी. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो, आपलें घरदार सोडून, आपलो गांव सोडून, आपली सगली गिरेस्तकाय सोडून तो उत्तर वाटेन, इस्टर्न सायड पयण करूंक भायर सरलो. मिस्योनार कसो. देवाची बरी खबर परगट करूंक आपणाक कितले त्रास पडटले तें ताणें चिंतलें ना, पूण ही बरी खबर, हें जेजूचें दुसरें येण्याचें बरेपण आपल्या मनान काळजान घेवन तेंच बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. दुसऱ्या उतरांनी
दुसऱ्या येण्याचो जागृत साक्षीदार तो जालो. ताची नदर ह्या सर्गींच्या राजाचेर आसली, संवसारी वस्तूंचेर नासली. आनी त्या पासत ताका कितेंय सोंसूंक, कितेंय त्रास काडूंक त्रास जालो ना. भावा भयणीनो, ताका गोंयान येतालो तेन्ना, हे वाटेन उत्तरेक येतालो तेन्ना ताका एक पाप साहेबाचो साक्षीदार कसो, ताका एक व्हड मनीस कसो धाडलेलो, पदवी आसलेलो कसो मनीस धाडलेलो, पेपल डेलिगेट तो. पूण ताणें आपलें व्हडपण वो जो मान ताका आसलो तो कुशीन दवरून तो चाकरी करूंक लागलो. हांगासर गोंयान आयलो तेन्ना ताच्यान व्हडे व्हडले घरांनी रावंक जातालें, पूण व्हडल्या व्हडल्या घरांनी तो रावलो ना. तो हॉस्पिटलांनी रावन चाकरी करूंक लागलो दुयेंतांची. जे कोण गरजेवंत आसात तांची तो चाकरी करूंक लागलो. पोरशी आपूण वचोन भुरग्यां मदें लोकां मदें जेजूची बरी खबर तो परगट करूंक लागलो. हें जें विजन ताच्या मनान आसलें तें ताणें आपल्या जिवितांत खरें केलें. बसून रावन न्हय, त्रास काडून, सॅक्रिफीस करून. जरी तर तो हे वाटेन एक पदवेचो मनीस कसो आयल्लो, ताणें पदवेचो मनीस कसो जिवंक ना. तो सादो वावराडी कसो, परगटणार कसो गेलो आनी आमचे इंडियेंतूय आनी ओदीक फुडें चायनाक पासून पावलो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन तो करूंक पावलो कित्याक लागून? कित्याक ताका हें विजन आसलें पयले सुवातेर. जेन्ना आमकां एक विजन, एक गोल आसता तेन्ना आमी कितेंय करूंक पावता. देखीक म्हाका तर एक घर बांदूंक जाय जाल्यार हांव जाय तें सॅक्रिफीस करता आनी तें घर बांदूंक म्हजे लागीं जाता तसो हांव वावुरतां. म्हाका तर कितेंय एक इंजिनियर जावंक जाय वो पायलट जावंक जाय, हांव तो गोल म्हजो अचीव करपाक, तो मेळोवन घेवपाक हांव कितेंय करूंक जाय तें करता. आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवपाक, तांकां वयर काडपाक कितले सॅक्रिफीस करता, कित्याक तांकां एक गोल आसा, तांकां एक. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत एक हें सपन आमी निर्माण करूंक जाय. तें तर ना, मागीर आमी खंय गेलो रे, खंय ना, कितें केलां रे, कांय ना म्हणटा, तसली गजाल जाता आमची. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनांत, काळजांत एक गोल, एक विजन, एक सपन घेवन आसता, तेन्ना आमी तें सपन साकार करूंक कितेंय करूंक तयार आसता. कसलोय सॅक्रिफीस करूंक तयार आसता, कित्याक तें म्हजें सपन. हें भाग्योन फ्रांसीस शावियरान केलें आनी तो करूंक पावलो. कित्याक जें सपन आदीं संवसारी मान जोडपाचें आसलें तें ताचें सपन ताणें बदल्लें आनी सर्गीचें राज जोडपाचें सपन ताणें आपल्या मनान, काळजान घेतलें. आमी इतल्या मनान, इतल्या मोगान हांगासर एकठांय जाल्यो. भाग्योन फ्रांसीस शावियराक आमी मान दिवपाक. आमचें सपन कितें? एक सपन आसलें आमकां हांगासर येवन ताचें दर्शन घेतलें, घडये आमी मिसान वांटो घेतले आनी बरे भाशेन ताचे लागीं आमी मागतले, सायबा म्हाका हें दी, म्हाका हें फावो कर, तुज्या मजतींतल्यान म्हाका हें मेळोवन घे. हें जावन आसा आमचें सेल्फीश म्हणजे म्हाका कितें फायद्याक पडटलें तें करप. देवाचें मन बाबा भयणीनो दुसरें न्हयच आमी आमकां पर्सनली कितें बऱ्याक पडटलें तें करूंक, पूण सर्गीचें राज ते वाटेन आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आमी तर हांगासर मान दिवंक आयल्या, ताच्या जिवितांतली ही देख आमी घेवया. ताचे भाशेन आमी बी
आमच्या मनांत आमच्या काळजांत हें एक सोपोन सर्गीच्या राजाचें सोपोन देवारी राज आमचे मदें विस्तारूंक ह्या दिसांनी आमी आतां आद्वेंताचो काळ सुरू करता म्हूण आयच्या दिसा आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां आनी आद्वेंताच्या काळार आमी पयलीं म्हणटा ती बरें क्रिस्मसाची तयारी जेजू येयलो एक पावटी 2000 मायजूच वर्सां आदीं येयलो ती आमी घडणी समारंभ केल्या पूण हे घडणे बरोबर बाबा भयणीनो पवित्र सभा आमकां उगडास करता आमी जेजूच्या येण्याक दुसऱ्या येण्याक तयार आसूं सगळे वेळार म्हणजे सर्गीचे राजाक आमी तयार आसूं आनी सर्गीच्या राजाक आमी ताणयोंक टू थर्स्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड हें आमी करता काय आमच्या जिवितांत आमी डू वी थर्स्ट डू वी डिझायर द किंगडम ऑफ गॉड आमच्या जिविताचेर तर नदर मारीन बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक कशें आमी वाडयता जायते पावटी आमी म्हणटा बरो शिकूंक जाय तो ताणें ताका ट्युशनाक धाडया हें करया तें करया दोतोनीक तितली गरज ना मिसाक आसूं फाल्यां गेल्यार जाता हॉलिडेयान धाडया ताका आनी हॉलिडे येयली म्हणटकच मागीर मातशें विसव घेवंक जावं न्हू ताका मातशें मायज न्हिदो न्ही खंय आहा आमचें विजन आमची आस आमची तान सर्गीच्या राजाची ह्या संवसारांतल्या वस्तूंची व्हडपण जियोवपाची आमी व्हडलो मान जोडपाचो आमी व्हडली पदवी जोडपाची बरें बरें तरेचें काम जोडलें आनी बरे पयशे केले हाचेर आमची नदर आहा सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर आहा फ्रांसीस शावियराचेर नदर मारया ताका एक पावटी एक वाटेन आसलें मागीर ताणें ताचें मन बदल्लें आनी आज ताका आमी व्हडलो मान दिता ताका संवसारी व्हडपण जाय आसलें ताणें सर्गीचें व्हडपण आवडेलो तो आनी आज इतलीं वर्सां जालीं ताका आमी मान दिता ताका मान मेवलो कित्याक ताणें सर्गीची सर्गीचें सोपोन आपल्या काळजान घेतलें बाबा भयणीनो वेन यू थर्स्ट वेन यू डिझायर द किंगडम ऑफ गॉड एवरीथींग एल्स वील बी गिवन यू हें पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता तूं जेन्ना सर्गीचें राज सोदताय ह्या सगळ्यो वस्तू तुका मेवतल्यो हें मनान आनी काळजान आमच्या घेवया आनी आमच्या जिवितान भावा भयणीनो आमी चलता भोंवतना आमचें सगळें चिंतप आमचें धोरण आसूं सर्गीच्या वस्तूंचेर तेन्ना आमच्या जिविताक फुडो करूंक आमकां अदीक बळ मेळटलें जेन्ना मरण येता आमी दुखी जाता खऱ्यांनीच आमी दुखी जाता आनी आमचें एक पावटी मन मोडटा मरण येयलें काबार जालें सगळें सोंपलें म्हज्या मनांत म्हज्या काळजान सर्गीचें राज आनी ताचें व्हडपण म्हज्या मनान काळजान आहा जाल्यार त्या मरणाचेर म्हजी नदर कशी वेता तो मेलो देवान ताका आपोवन व्हेला सर्गीच्या राजाक तो दायजी म्हणटच आमी भरवंशान सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगलां तशें आमी भरवंशाचे मनीस कशे जियेता जेन्ना हें विजन सर्गीच्या राजाचें विजन आमकां आसा आमकां जिवितांत कश्ट येतात सोंसूंक पडटा आमकां सफरींग ओर पिडा रोग लागता तेन्ना आमी संवसारांतूच पळयता तेन्ना ह्या संवसारांतल्या दुखी खोतींनी आमच्या कश्टांनी आमचें मन मोडटा पूण जेन्ना आमी सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर दवरता आमी जेजूचेर नदर दवरता ताचे कश्ट आमकां बळ दितात ताच्या कश्टांतल्यान ताणें जैत जिखून घेतलें सर्गीचें राज आमकां जिखून घेतलें हें आमच्या मनान येता म्हणजे सर्गीचें राज आमकां बळ दिता आमच्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरूंक कश्टांक आमी भरवंशान फुडो करूंक तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी जियेता तेन्ना जायते पावटी आमी आपलेपणान भरलेले आसता आनी आपलेपणान सगळें पुंजावपाचें म्हाका बरें जायत
कितें गिरेस्तकाय जाय सगळें व्हडपणां म्हाका जाय सगळें सेल्फिशनस आसता. जेन्ना आमी सुर्गीच्या राज्याचेर आमचे दोळे दवरून जियेता तेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जण एकल्याचें बरेपण आमी विसरता आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक लागता. आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन सॅक्रिफीस करूंक दुसऱ्या पासत दुसऱ्यांक बरें हाडून दिवचे पासत आमी कितेंय करूंक तयार. बाबा भयणीनो, आमी ह्या सोमयार ह्या एक्सपोजिशनाच्या सोमयार भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता, ताचें दर्शन घेता, ताचो आशिर्वाद घेता. ताचे लागीं आमी शिकुया, ताचें विजन आमी आमचें करुया. सर्गीचें राज आनी ह्या संवसारांत आमी ह्या संवसारांत जिवीत जियेतना आनी अदीक करून ह्या आदवेंताच्या काळार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत साक्षीदार आमी जावंक त्याच भाग्यवंताचो आदार आमी मागुया. सगळ्या बेबी रावया. आमचो बाबार थिरावंक आमच्या बाबार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. स्वत म्हणता देवा, सर्व पदवीदार बाबा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरीतान जल्मलो, पोंच काल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव आमकां आदार दिता. आमी बरवशान चलूंक आनी जेजूच्या येण्याक आमी खरेंच तयार जावं. ताचेरूच पातयेवन आमची मागणी बरवशान देवा फुड्यांत आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी भोक्तीन आनी ऑर्ताबरीतपणी समारंभलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाताखाल आसलोले परजेचो बावार्थ आनी बोरवासो अदीक खोलावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रस्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सवे फटोवना तसलो बोरवासो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ कालसान तयार रावूंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडूंक खुरपेची बागी गोडणी जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. नव्या सेवा धर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणीचे गूट
अदीक खोलायेन समजूंक जियोंक आनी ह्या गुटांची परगटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Dojal Papa, tuझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी बोमोगड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्यात. कोनवडीन आमच्या मागण्यांक कान दी. आमकां सगल्यांक जेजूच्या येण्याक तूं तयार कर आनी आमच्या वरवीं आनी बरी देखी वरवीं जेजूक साक्षी मेळूं. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहीमेंत आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा आदावा सर्वेस्पोर मान घेवंक. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें को. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांना इबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव थंय तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गाजयता. बापा, कोरसू पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी हात जोडुया. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोली जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा कुराक. Bavartaco gut porkutuja. Sumiam Jesu, tu ci mororavi somoropta. Sumiam Jesu, tu ci puno জীবন পণ porgota. Sumiam Jesu, tu cienia ami. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टा गोदीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आनी आम्हा समेस्तांची दया करून मी मागता. अंकवार मे देवाचे मायेस्त्रांती तिच्या पोती बायगोन जे, बायगोन फ्रांसीस शावियर, बायगोन दोन रुतां आनी सोड काडीन तुका माडवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगातात श्री महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorfim, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tai, povitratimiancha ekponan, surb podvedar bapa, surbondunani voibov tuka, sasna cha sasna. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळी पडूंक दिवं नाका, पूण
सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुदाक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येता आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सभे आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया Omnius te, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रोगोत आमी शेंग वेता ती आमचेर झडटी आनी कास्ताडी नाजा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी Somia, tuem mocem proșce म्हाका फावना, पूण तुज्या जायच्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेवतली. सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तू मोदी आमी जेयताना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सोगदां तोगतोल्या देण्याक लोबूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सगळे आमी बसूया बाबा भयणीनो आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर आल्फ्रेडाक आनी प्रवचन करतल्याक फादर वालेरियन ताका आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाच्या दाखोवणीच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले
कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय तुमी वचूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आतां 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें. 12:15 वाजता मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जे मराठी भाशेन जातले. फाल्यां संस्कारलोले ओस्तोऱ्या पासत भेटयलोलो दीस म्हणटच खेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. चोत्राय दवरची फाल्यां सांजेच्या आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर फेस्ता दिसा कुमसारा आसची ना. बाबा भयणीनो, ही चोत्राय दवरची एक मिसअंडरस्टँडींग वा मिसकम्युनिकेशन जाला. फाल्यांच्या दिसा 2 तारखेर सांजेचें कुमसारा आनी पोरबेच्या दिसा पुराय दिसा कुमसारा आसची ना जाल्यार उमाव चालूच आसतलो. थोडें मिसअंडरस्टँडींग जालोलें. उमाव आसचो ना आसतलो अशें उमाव चालूच आसतलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाचीक मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन जातलें. दोनपारां 12:15 मीस आसतलें. तशेंच सांजेचें 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. डिसेंबराचे 4 ऑन 4 डिसेंबर 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावया. बाबा भयणीनो, आयचे मीस आमी कॅनन म्हळ्यार थंय कॅथेड्रल आसा, थंय कॅथेड्रल चॅप्टर आसा. ते कॅथेड्रल चॅप्टराच्या वांगड्यांक आमी कॅनन्स म्हणटा. हांगासर कॅनन रोजारियो, कॅनन फादर कॅनन कोरिया, कॅनन वालेरियन वाज, कॅनन जायमकोत आनी फादर वॉल्टर आसात. आमी ह्या वांगडी आमी ही संदी घेवन, कित्याक हांगासर आदीं सद्दां वेस्पर कॅनन करताले. आतां बांदावळ ही मांडवळ बदल्ल्यान हे मीस आमी केला. हो स्वेग मेळ्ळे पासत आमी दिन वाचता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन बरोवशान जिवंक तुमकां धाडटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गोरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xavier, tu